Isaiah chapter 49 verse 6 ताणे म्हणले फकत जाकोबाच्या कुळया परतून उद्धार करूं आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूं तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. Isaiah chapter 60 verse 1 ऊठ परचळीत जा तुजो उजवाड आयला सरेस्पराची महिमा तुझेर परजळता. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळे करतलो. कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार आपाय वा तलवार. Isaiah chapter 40 verse 29 तकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तुम्ही देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करनासा म्हूण तुम्ही नेणात. Luke chapter 1 verse 37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. Jeremiah chapter 32 verse 27 हांव सरेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य. Jeremiah chapter 33 verse 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. Judges chapter 13 verse 2 to 4 त्या काळार जोरात दानाच्या कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो. ताची बायर वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातली. सरेस्परसो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें तूं करीस वांज आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका अशुद्ध खाण सेवी नाका. Isaiah chapter 8 verse 10 कित्याक देव आमचे सवे आसा. Ezekiel chapter 12 verse 28 देखून ताका सांग सरेस्पोर देव अशें म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गळाय करचे ना. जे हांव सांगता तें घडटले उलयता तो सर्वेस्पोर. Matthew chapter 4 verse 4 पूण जेसून ताका जाप दिवन म्हणलें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. Matthew chapter 19 verse 26 जेसून तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सर संगती साध्य. Mark chapter 9 verse 27 जेसून तसो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोवन उबो रावलो. दैवीक नियाळाची उतरां Isaiah chapter 9 verse 1 to 3 काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांच्या बारासो झू तांच्या खांद्या वयले लांकूड ताचेर जुलूम करतेल्याचो दांडो तुवें मोडून उडयली.